नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया अळम्याचें तोणाक। ही हांवें सिजनल अळमी हाडल्या वो हांवें अळम्याचो एक वांटो हाडला। अळमी धुवन पुसून घेवपाक जाय। अळमी हांवें कापून घेतली। एक अळम्याचे 2-2 कुडके केल्या, मोठी आसली जाल्यार 4 कुडके केल्यार जाता। ताज्या खातीर थोडीशी कांदो आनी सोय भाजून घेवया। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या, तातूंत हांव 2 चमचे तेल घालता। 2 कांदे उबे शिनून घेतल्या ते घालता। कांदो आमकां बरो ब्रावन कलर जाय पर्यंत तळसून घेवपाक जाय, बरो भाजून घेवपाक जाय, तळसून घेवपाक जाय। कांदो तळसून जालो तातूंत हांव सोय घालता। ही हांवें 1 नाल्लाची सोय घेतल्या। सोय आमकां बरी ब्रावन कलर जाय पर्यंत भाजून घेवपाक जाय। सोय आनी कांदो बरो भाजून घेतलो म्हणटकच कलर बरो येता, ताका लागून बरी भाजून घेवपाक जाय। सोय भाजून जाली, हांव काडून घेता। ही सोय आमकां थंड करून घेवपाक जाय। थंड जाल्या नंतर मिक्सरान वांटून घेवपाक जाय। भाजून घेतिल्ली सोय मिक्सरान घालता। तातूंत अर्दो चमचो हळदीची पावडर घालता, 1 चमचो गरम मसाला पावडर, हातूंत थोडें उदक घालून मिरसांग मातशी मोठी वांटून घेवया। आतां आमी अळमी शिजत घालुया। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां, तातूंत हांव 2 चमचे तेल घालता। 2 कांदे हांवें बारीक शिनून घेतले ते घालता। कांदो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय। मिडियम गॅसाचेर कांदो हांवें बरो तळसून घेतलो। कांदो तळसून जालो, तातूंत हांव शिनून घेतिल्ली अळमी घालता, थोडेशें मीठ घालता, ढवळून घेवया। 2-3 सोलां घालता, ढवळून घेवया, मिक्स करून घेवया। हाजेर झाकण घालून लो गॅसाचेर अळमी शिजोवन घेवया। ही पळयात, अळमी बरी शिजली। शिजता आसतना 2-3 वेळा हांवें मदीं ढवळून घेतिल्ली। तातूंत हांव वांटून घेतिल्ली मिरसांग घालता, थोडें उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितलें दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। मिरसांग घालून ढवळून घेवया। चवी पुरतें मीठ घालता। मीठ आमी पयलीं थोडें घातिल्लें। ढवळून घेवया आनी हाका बरो खतखतो येवपाक दिवया। पळयात, अळम्याचे तोंडाक बरें खतखतपाक लागलें। ताजेर हांव थोडी ओली कोथमीर घालता। ओली कोथमीर घालून ढवळून घेता आनी पळयात, सामकें रुचीक अळम्याचें तोंडाक तयार आसा। तुमी करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।